जे पॉईंट येतो ते राऊंड करपाक जाय ते हाय जालें. एसटी आमकां तुमचे पयलीं 2 आसले पूण एक्चुअली तुमचे एक्स्ट्रा 2.88% आसले ते आमकां मागीर ते एज पर दॅट ऑर्डर 3 घेवचे पडले. तुमचो प्रश्न म्हाका खबर आहा ते हाय जालें तुमचे हाय जाले फुडें देवपाक जाय न्ही. तुमचे हांवें ते काल प्रत्येक तुमचे हांवें पळयल्या तुमी सगळे पॉयंट कवर केले बरोबर तेजेर हांव उलयता परत तेच पॉयंट परत येता ना सगळें आयकलें पळय. आतां कितें जाता ओबीसी 4 जाता तुमचे एज पर हायकोर्ट 27% जाल्यार ते 4 जातले रावंड केल्या उपरांत. एसटी रावंड केल्यार 3 जाता 4 3 7 जाले आनी एक गेलो एससी 8 जाले. 8 हे मोर देन 50% हें जावंक जायना. आतां तो निर्णय केन्ना येयलो 1 मार्चाक येयलो हायकोर्टाचो तेज्या सुप्रीम कोर्टात गेलो. सुप्रीम कोर्ट हायर इलेक्शनाचो तो ती मातसो फुडें व्हरा तो टायम लागना आनी कमिशनाक इलेक्शन कमिशन पूण आतां जाता 27% हायकोर्टाची ऑर्डरी प्रमाणे फोर्थाचो जजमेंट हायकोर्टान खूब शेतान केला कोर्टाक जालें तो तुमी सांगता जजमेंट पळय तो फोर्थाक जाला 4 मार्चाक सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट तोय बी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्टान केलो आहा कळ्ळें न्हू. ताका दॅट इज द लॉ ऑफ कंट्री पळय 4 तारखेर 4 मार्चाक पूण हायकोर्टाक तेज्या पयलीं पावना न्हू तो जजमेंट जाला म्हणून आनी कोणें नजर हाडून म्हणजे शक्यच ना कित्याक जालाच 4 तारखेर जजमेंट आनी हायकोर्टाक जजमेंट जाल्यार हो फस्टाक जाल्लो आसता. जेन्ना सुप्रीम कोर्टाक चलली पळय तेन्नाय कोणी तो नजर हाडून दिवंक ना कित्याक थंय कितें आसलेलें वुमनांनी ओबीसी एससी एसटी हे रिजर्वेशनाचे तो मुद्दो चलतालो. जी केस आसली पळय ती महाराष्ट्राची केस ती महाराष्ट्रान म्हणजे नगरपालिका जिल्हा परिशद तेंची केस आसली ती बी केस कशी आसली सांगता तुमकां. जेन्ना पळय ती 19 जेन्ना फॉर्मां भरली पळय महाराष्ट्रान थंय तेन्ना हें सांगलेलें की तुमची आमी फॉर्मां घेता पूण सब्जेक्ट टू दी आउटकम ऑफ दीस पेटिशन म्हणून. आनी 3-4 तारखेर ऑर्डर आयज जाली केन्ना 4 मार्चाक ऑर्डर जाली सुप्रीम कोर्टाची ती खरें सरळ म्हणना की इट वॉज सब्जेक्ट टू पेटिशन म्हणल्यार तुमी सगळें खाली करूंक जाय म्हणून कोणी तिच्यान म्हणून खाली करपाक जाय सगळें ओबीसीक खाली करपाक जाय. ऑर्डर कशी आहा ती सुप्रीम कोर्टाची समजा आतां थंय वॉट दे से एसटी आनी एससी आहा थंय न्हू शेड्यूल एरियाज आसता शेड्यूल ट्रायब शेड्यूल एरिया कास्ट आनी गोंयान तुवें कायदेशीर करूंक ना तो प्रश्न नाही. तर शेड्यूल कास्ट आनी शेड्यूल ट्रायब हेंचे हेंचे रिजर्वेशन हें सांगता तें जोरात सांगलां म्हाका सांग कितें शेड्यूल कास्ट आनी शेड्यूल ट्रायबाचेर तुमी हाडूं नाका रिजर्वेशन जर ते 5 आनी 5 सो कितें हाडूं नाका पूण ओबीसी तुमी कमी करून ते 50% सकयल हाड म्हणजे 50% जावंक जायना काय सांगू कळ्ळें न्हू. आनी हो जजमेंट येयलो केन्ना 4 मार्चाक येयलो. आमकां प्रॉब्लेम ना तुमचे हे तुमी महाराष्ट्री घालता पळय ते कंसिडर ना कांय येना कित्याक हो जजमेंट लॉ ऑफ कंट्री कळ्ळें आनी थंय मानून घेवपाक जाता आनी त्या खातीर तुमी बाकी दिता पळय पेटिशन दिता पळय ते आमी मान्य करतले. फक्त कितें जाणा हायर कोर्टाचेर पावले आमी न्हू तेन्ना हायर कोर्टाक हो जजमेंट खबर नासलेली कळ्ळें की खबर नासली म्हणल्यार जजमेंट येयलाच लेट तो जाल्यार 4 मार्चाक तुमचो आहा तो हायर कोर्टाचो जजमेंट 1 मार्चाक आसा. आनी हो परतोय जजमेंट येयला पळय 1 मार्चाचो की 50% इलेक्शन जावंक जायना म्हणून तो सगळ्याक लागू जाता कंट्री कळ्ळें आमकां लागू जाता. आमचें आतां इलेक्शन जावंक ना केप्याचें सो वी कॅन वेरी वेल चेंज इट कळ्ळें आमच्या येयल्या कित्याक तुका आमी रिप्रेजेंटेशन दिलें तेजे 4 दीस जाले कोर्टान 7 दिसां भितर घालपाक जाय फाल्यां शेनवार आयतार म्हणटकच आमकां नाइलाजान तुजे कडेन येवपाक पडलें. आमची जे मनां आसा ते आमकां तुका सांगतात आमी पूण आमकां हो केपेकाराक पूर्ण न्याय मेळपाक जाय. आमी सांगतात रिजर्वेशन जे अनरिजर्व आसा जावं जनरल पब्लीक आसा तेणें खंय बसप 8 जेन्ना प्रश्न खंयता 8 रिजर्व जाता आनी ओन्ली केपें म्युनिसिपालिटी लास्ट टायम तुमी वर्ल्ड हें काडलें नोटिफिकेशन काडलें तेणी 50% घाललें लास्ट हेका आनी आतां 8 जाली येता म्हणटा पळय न्हू जग वयर पावलें की आमी चुकले म्हणून हांव तो सांगता आमी खंयच चुकोवंक ना आमी मानपाक चुकले कांय गजाली हे सगळं ती एक चलतालें आतां फर्स्ट टायम जावना हेज्या पयलीं बायलां कमी जातालीं हेज्या पयलीं ओबीसी कमी जाताले कितें जातालें ओबीसी 5 पॉयंट आतां मार्क्साक घेवया मार्क्साक घेवया ते 20 आसा न्हू ते कितें पॉयंट येयल्यार आमी कितें करताले एक ती कमी करताले आनी जनरल सोडटाले ओबीसी येयलो जाल्यार कमी करताले आनी जनरल सोडटाले आनी केन्ना कोणी हेजेर बोट दवरूंक ना. फर्स्ट टायम कोणतरी कोर्टाक गेले आनी कॉन्स्टिट्यूशनाचेर बोट दवरलें हायकोर्ट सरळ गेलो आमी कितें हायकोर्टाक आमी कितें करता एडजस्टमेंट पळय ते हायकोर्ट पळयना किंवा कॉन्स्टिट्यूशन पळयना कॉन्स्टिट्यूशन सरळ जालें त्या प्रमाणे करूंक जाय सादो इश्यू आसलेलो
पूण हे आतां कितें जालां आमी हे फर्स्ट टायम केलां आनी इतूच केलें अशें कांय नासलेलें खंय तुमी 94 एमेंडमेंट काडल्या उपरांत 74 एमेंडमेंट काडल्या उपरांत 94 पासून स्टार्ट करून पळया खंयचे म्युनिसिपालिटी काडून पळया की एक रिजर्वेशन आसलें पळय तें बायलांक तें एक कमी आसाच एज पर म्हणजे आनी 1/3 जायना पूण तेका समजूत कांय सगळें जालें कितें आहा चलना पूण जर आतां सामकें जर कस्टडी बोर्ड दवरी जाल्यार तें मागीर करचें पडटा आनी हो एक्सरसायज करतना सामको डिफिकल्ट जाता आतां तुमी पळया हो जेन्ना येयला फोर्थ मार्चाचेर येयला तेन्ना हायकोर्टान पळय फर्स्टाची ऑर्डर पास केली ती सारकें बसलें आनी तुमचो प्रश्न म्हाका सगळ्यांक सत्तोवपाक लागलो कित्याक ती केपें कशें करतलो आमी हें बरोबर 4-5 जायना तितून भितर एसटी आनी एसटी 3 जाले ओबीसी 4 जाले 4रांतले 9 गणीत तुमी बसया पळया जायना जाय कळ्ळें न्हू फक्त एकच म्युनिसिपालिटी केप्यां आनी आतां आतां वाळपय उरलेलें जायत न्हू आतां वाळपय उरलेलें तो प्रश्न वाळपय उरतालो होच सेम प्रश्न आसतालो पेडण्या जालें सुटलें म्हणून तेच प्रश्न तोच आसा हो प्रश्न सुटनाच असो आतां केप्यां कशी आहा जरी ती शेड्यूल एरिया आहा डिक्लेअर करून केल्या जाल्यार तूं करून पूण केपें इज अ शेड्यूल एरिया बोथ एसटी आनी ओबीसी ते सगळ्या भाशेचे लोक आसा एसटी आहा ओबीसी आहा आनी एससी आयसी चड लोक चड ना पूण कितें जाता what constituencies, even if it is point, you have to go as nearly as possible. तुझे पॉइंटान हा पासून राउंड करा म्हणटा पूण हे इतलें ते सगळें इग्नोर जातालें कळ्ळें न्हू आतां कोण कोर्टा वचून ते मुखार हाडलें आनी ते सारकें कस्टडी बोर्ड दाखोवन अशें करा सांगलें पूण तें तशें करचें पडलें फक्त 5 म्युनिसिपालिटी लागले बाकीचे म्युनिसिपालिटी लागू ना एसी लागू ना ना ते टिचर आणि हे 5 भितर 11 म्युनिसिपालिटी आमी तुमकां न्हू आतां हायकोर्टान बाकीचें कित्याक सांगलें कित्याक आमचे कित्याक दवरलें हेजेर वचूंक जायना ती हायकोर्ट ऑर्डर आहा ती आमी फॉलो करपाक जाय बरोबर आणि आम्ही तेच करता म्हणून आम्ही त्या प्रमाणे 11 म्युनिसिपालिटीचो फक्त केप्यां म्युनिसिपालिटीचो एकच म्युनिसिपालिटी वेगळो न्याय असो आसा न्ही 11 म्युनिसिपालिटी 50% क्रॉस जाला समजा तर ते आता ते 4 वर्षाचा जन्म येऊन असलेलो जाल्यार तुम्ही येवचे नासलेले आणि ते जन्म आता तुम्ही म्हणटकूच पळय तो जन्म येयला 4 मार्चान तो डिप्लोमास केला जी कॉपी केल्या मेळून खबर ना कित्याक तुमी पासून एप्लिकेशन लावंक ना आनी मागीर हांवें मागीर तो हांगा सोदलो खंय आहा पळय जजमेंट पळय तो लायलो तेजेर हांवें चर्चा केली ते तो तुमच्या 3 सांगितलं 3 सांगली ही चर्चा करता हायकोर्टाची ऑर्डर आहा 27%चेर तुम्ही अंपेज राउंड करा आता कोणाक कमी करपाचे दोन ते आसा एक हायकोर्ट बीन नॉट डायरेक्टर्स अशेंच कर तशेंच कर म्हणून तेन्ना तुम्ही पळयात आतां म्हाका आमचे कडेन 4 वड आहा ओबीसीचे खंयचे कमी करया खबर ना कितें आनी प्रॉब्लम आसा ते डिसिजन तुम्ही पळोवपाचें पॉप्युलेशन प्रमाणे तुम्ही पळोवपाचें आनी थंय दिवपाचें लास्ट टायम तुम्ही जर सारकें दिल्ले एक खेपे तुम्ही आनी एक उडयलो उडयलो म्हळ्यार तुमकां रिजर्वेशनाक घातलें तुमी ते सोड आमी अमको डिमांड करपाक सुद्दां येवना जे एक्झिट जाला ते तूं घेवपाचें दुसरें कशें आहा ना दुसरें तुमकां ओबीसीचे न्हू सर्वे केला पळय सोशल सर्वे केला तुमचे सर्वे इकॉनॉमिक सर्वे 2016 केलो पळय तेन्ना ओबीसीचे सर्वे जाल्ले त्या सर्वेन न्हू ओबीसीचे वर्ल्ड वायड पॉप्युलेशन मेळ्ळें ना हय एसटी आनी एसटीचे आहा 2010 सेन्सस पळय 2011 तेजे आउट जाला ते तेजेर वर्ल्ड वायड पॉप्युलेशन आसा पूण जाणा कितें केपेच्या आनी प्रॉब्लेम जालो तुमचो 2 फावटी 15 डिलिमिटेशन जाला 15 डिलिमिटेशन 11 केले आनी पुश करूया आनी थोडी पुश केले आतां ते खंय सांडले लोक तेच समजना प्रोडक्ट जाय तो एक्चुअली माहिती मत आसलेले असल्यार अशें परत करूं जाय तुम्ही आयची भितर तुम्ही एक्शन घेवन ते आमकां न्याय दितले म्हणून आमी आशा आयकून घे कितें आहा म्हाका पूण डेफिनेटली नोटिफिकेशन काडटा आसतना आमी जे कन्सिडर करतना कित्याक प्रॉब्लम वी कॅन नॉट डिनाय सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इट इज लॉ ऑफ कंट्री पूण तो फक्त मागीर पावलो तो मातसो पयलीं जर काडून दिवं त्या टायमाचेर हांव ते कन्सिडर करता आसलो आमी म्हणूं शकना सर 11 म्युनिसिपालिटी आसा तितून तुम्ही 30, 20, 25, 40 आणि एक सांगे 50 आमकां खबर आसा हांवें इकडे वाचले कडेन हांवें हाडूं ना पूण 50%चे एक्झिट जावपाक जायना तो पयलींसान आसा थोडे कितें करता बायलां कावंट म्हणजे वुमन्स पळय महिलाच्या तूं केन्ना खंयचें रिजर्वेशन कार्ड दाखयता खंयचें रिजर्वेशन कार्ड खंयच्या म्युनिसिपालिटीक हेच्या पयलीं पसून आमी आतां 3 फावटी बसले 50% एक्झिट जावं आतां मडकुशी आयज धरला तूं मडकुशी आनी सांगता मडकू ते कितें म्हणटा एकट्यान कितें बरयना एकट्यान कॉन्स्टिट्यूशन पळय खंय आसलें बरें तुला खबर ना आपणाक कितें बरना कितें एकट्यान कितें म्हणना 40% रिजर्वेशन जावपा जाय
पण ओबीसी ओबीसी आणि एसटी बरोबर ना एसटी 12% आसा एकटो कित्याक बरोबर ना एससी लोक आसा आमचे कडेन तेंच कांय बरोबर ना ते म्हणटा एसटी आनी एससी आहा जाल्यार यू गो बाय पर्संटेज ऑफ पॉप्युलेशन आनी ओबीसी येतो 27%. हे सर कळ्ळें न्हू हो आता आमगे बोर्डाक आता आमगे ऑलमोस्ट 900 वोटिंग आहा तितून हाली एक फॅमिली आसा इट्स लायक दे आर फोर्सिंग अस टू वोट ओनली फॉर दॅट फॅमिली आनी कोण ऑपोजिट सो वॉट विल डू फॉर दॅट कशें आणा जाय ते तूं ताजे पॉयंट सारको आसा पूण गडवायत न्हू तूं तें आतां वचूंक जायत न्हू फस्टून कितें म्हणटा जर ते म्युनिसिपालिटी एरिया भितर जर ते म्युनिसिपालिटी एरिया भितर वडा भितर म्हणनात न्ही जर इतले पॉप्युलेशन आसा जाल्यार एक वॉर्ड तो एससी दवरपाचो खंय हायर काणकोण स्पेशल डिसिजन करपाक जाय सर तुम्ही परत तेजेर स्टडी करात तुम्ही हेचेर एससीचेर आमकां क्लियर आसा इट इज एज पर कॉन्स्टिट्यूशन त्या खातीर आमी कांय करूंक शकना तेजेर कट कर हे म्हणटा जे पॉप्युलेशन आसा ते परत तुम्ही हेचेर हे घेवन तुम्ही 2010 जेन्ना पयली जालें सेन्सस पळय न्हू 2010 आनी जर तुमचे जर एखादे तुमचे जर करूनासलें वर्ड शिफ्ट करूनासलें आतां तशें अशें उरतलें 2 फावट केलें डिलिमिटेशन पळय 2 फावट शिफ्ट केलें वर्ड तुमी आतां खंय करता तेजे सेन्सस ना तरी पूण आमी बाकीचे लोकल इन्क्वायरी बेलो धरून तुमच्या मामदाराची घरां दिल्या ती आमी नसल्यो केल्या सर पळय आतां तूं जाणा आतां 40% मडगांव आसा मारमुगोवा 36%. मागीर ते कितली आमची पर्सेंट पळय खंय पावली 62%, 20%, बिचोली वाळपय 20%, 40% के पेडणे काणकोण तूं गेली 25. थंयची चलूक नाचणे करता ना ना ही तुगे पर्सेंट जनरल लोकांचे अन्याय जालो आमकां तो अन्याय दूर करपा खातीर आमी हे केले सर तुमचे चड जालें म्हणून हय unreserved are only 4 words. Only 4 words unreserved. 4 जाण 7 जाण येवपा जाय So if you go by ladies, आता 30%. फक्त आयकून घे कशें आहा मरे एससी आनी एसटी आहा पळय न्हू थंय परत ते कितें म्हणटा कॉन्स्टिट्यूशन कितें म्हणटा हांव कोर्ट म्हणटा अशें म्हणटा कशें म्हणटा कोर्ट करून वयता मागीर कॉन्स्टिट्यूशन वयता ते कितें म्हणटा एसटी आनी एससी भितर बरोच वाद चड आहा पळय दॅट शूड बी रिजर्व फॉर म्हणटा सारकें आसा आतां एक एसटी आहा एक जरी तुमचो आतां 3 एसटी आहा न्हू वन शूड बिकम 1 तर एक तरी लेडीजाक करूंक जाय म्हणटा आतां एससी एकूच आसा एससी 1 टू हाय जातले सर इतले एक आसा 62% असते 50% करपाचे जालें तें आमकां हे करपाचे ते कितें हांव तितले आमी त्या डिमांडाचेर तुमी सांगलें म्हणून कोर्टाचो जजमेंट जजमेंट असो आसा आनी मी मिस्टेक जी रॉंग आसा ती हे लेवलाचेर ओके बट आतां आमी सर तुमचे नदरे हाडून दिली न्हू अशें अशें आसा जजमेंट आसा त्या प्रमाणे तुमी करची म्हणून पण त्या खातीर आमी हो न्याय मागपाक केपेचे म्युनिसिपालिटीचे सगळे लोक येले कडेन आसा आनी आमकां न्याय दिवपाक करपाक बरें लोकांक करपाक आयज एक्टिव्ह येता म्हाका कळ्ळें पळय कन्फर्म करून घे सर तू आज रिजर्वेशन आहा ते 50% उरता रायट आनी 50% आहा ते जनरल उरतले मॅडम आयकून ओके आता 50% जे आहा ते रिजर्वेशन फॉर ऑल 3 रिजर्वेशन काय आसता पळय हय. महिला हय ते रिजर्वेशन न्हू काउंट जायना ते काउंट जायना जनरल हाय ते जनरलान ते ओबीसी एसटी आणि एससी हाय तेंकाय बसपा मेळटा रायट म्हणजे जनरल जो लोक आहा जनरल ते काय रिजर्वेशन ना ते काय ना म्हणटा ना ते खंय वचूंक शकता ते खंय बसपा जाता आणि कोणाच्या नियेन हितून बसपा जाता रायट मागीर आतां हितून आमकां 4 दवरले तुमी दोन वाडयता आतां आनी 2 वाडयता हे जालें शुअर ते जाल्यार दोन तर वाडयता पळय न्हू हांव वाडयना मॅडम ते जजमेंट कसो आसा ते तुमी हाडून दिला ते जजमेंट मागीर जालो तो हय मागीर जालो So you give us the word पण that reduction of we cannot go against it. ओके मागीर जालें म्युनिसिपालिटीचा सर आतां म्हणटा चोय केपें म्युनिसिपालिटीक एससी आतां वॉर्ड नंबर 10 बसोलो आख्खे वॉर्ड नंबर 10 खाली एक फॅमिली आहा सो इट्स लायक आनी कोण मेळना एससी बसोवपाक आमकां तेच सांगताले
वॉट कॉन्स्टिट्युएन्सी हय तुम्ही एससी लोक आहा पळय न्हू हय. एसटी लोक आहा त्या गोंयच्या वॉर्डान आसा ते पळोवं नाका हय इट इज टोटल म्युनिसिपालिटी वन हय ते म्युनिसिपालिटी कोणीय असो जाय त्या वॉर्डान रिजर्व केला थंय बसतलो अशें आतां आमी कितें करता वॉर्ड वायजाचे आमी कंपिटिशन घेतलें आसा फ्रॉम मामलतदार ओके. खंय आमकां सुट मेळ्ळा पळय त्या प्रमाणे तो वॉर्ड थारायला तुमचे म्हाका जो म्हायती मेळ्ळा पळय तुमी केप्याची एसटी बद्दल की आज जी खंय ते 2010च्या पयलीं कांय फॅमिली रावलेल्यो पाहिजे हय. त्यो शिफ्ट जाल्यो थोड्यो हय कळ्ळें न्हू पूण ते आतां तितलें पर्सन मेळना मेळना. पूण आमी तशें करूंक शकता हेज्यो एकूच गोश्टी आहा ह्यो हय आमी आसूंक शकता लोक म्हूण आतां म्हाका कॅप आनी आयकून घे दुसरें म्हणल्यार एससी एसटी म्हणटा न्हू ओबीसी आडनांवान मरे कोणाक कोण वळखना वडगांव रायट कळ्ळें तुका न्हू गांवकार फॅमिली अशी स्वात रेचे लोक आसा ओके हांव 12 वर्सां काम केलां स्क्रुटनी कमिटी ऑफ हेचे ओबीसीचेर आनी तेजेर म्हाका खूब हांवें पळयलां की कामत म्हणलें म्हणून सांगपाक जायना कामत एसटी लोक आहा अमकें 8-9 कोण सांगूंक शकना आमी मोरजकर म्हणलें म्हणून एसटी जायना थोडे बाकी लोक आहा 8-9 जायना करपाक सो लोकांनी चवकशी वचून गेली जाय आनी तो 8-9 तो ब्रेक आतां एसटीच्या फाटीं पळय सांगला पळय आमी जे आर्ग्युमेंट करूं ना नायक लोक असले 40 लोक आमी कोणाक सांगूं ना कित्याक कोणाचें कास्ट कितें तें आमी पूण आख्खे केपें देखून हें पयलें न्हू सर्वे केले न्हू 20 लोक देखून एससी लोक मेळना ते खूब म्हणटा पूण सेन्ससाचेर तशें ना न्हू रे सेन्ससाचेर आहा ते अबाउट 246 लोक आहा 271 कितें तरी तुमचे केपें भितर केपें. हय आतां तुमी लोक सांगता म्हाका कितें थोडे की आमचे शिफ्ट जाले शिफ्ट आमी तें मानताले सेन्सस डेटा थंय आहा न्हू हार्डली दे मॅस्ट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस तशें आहा पूण पळय एखादो तुज्या भितर जर हें जालां आसतलें की त्या वळखच वचपाक जाय तें आसना म्युनिसिपालिटी एरिया भितर त्या एरिया भितर तेका पळय वोटींग आहा ते म्युनिसिपालिटीन केपें म्युनिसिपालिटीन अंडरस्टँड तो सर खंय खंय बसून हांव पळय या थँक्यू सर सांग सर आयज केपेचे लोक गेल्ले कितें इश्यू आहा तुमी असले पळयात तुमचो इश्यू आसला तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आहा तो जजमेंट मागीर येयलो कळ्ळें 4 तारखेर जजमेंट जाता 4 मार्चाक आनी तेच्या पयलीं हायकोर्टाची ऑर्डर जाल्लेली आनी हायकोर्टान कितें सांगलेलें की ओबीसीची पर्संटेज आसा पळय ती तुमी 27 रावंड करा म्हणजे 27 जाता जाल्यार ते पॉयंट पसून येयलो जाल्यार ही शूड हॅव टू गो टू नेक्स्ट डिसिजन आनी तें सारकें आसा हेच्या पयलीं करूं ना म्हणजे पण हायकोर्टाक कोण वचोंक ना म्हणून सारकें करूंक अशें म्हणून न्हू कोण तरी हायकोर्टाक गेलो आनी हेची नजर काडून दिली पूण अशें अर्थ असो न्हू आयज समज लोकां मदीं पावला की हेजें आमी फर्स्ट टायम केलां म्हणून हें दीस इज प्रेसिडेंट गोईंग फ्रॉम 94 ऑनवर्ड्स इतली इलेक्शनां जाली पूण ही अशी ही चुकूय पण म्हणून ही चुकूय म्हणिना लोक समजून घेताले सगळे ओबीसी एसटी एससी जनरल सगळे एकामेकांक समजून इलेक्शनां लडयताले आतां हो मुद्दो काडलो म्हणटकूच कॉन्स्टिट्युशन सरळ गेले सरळ वचना फुडें हो मुद्दो येयलो आतां केपेच्यान कितें जातालें जर 2.7% घेतले जाय जाल्यार ते 4 सीट जाता तेंचे ओबीसीचे आमी 4 सीट केले वुमन थंय 5 जावपाक जाय 1/3 आमी जर पॉयंट फुडें गेले जाल्यार 5 जावपाक जाय ते 5 केले एसटी थंय 2.8 आसलेलो आमी ते 3 केले पयलीं 2 आसलेले पॉयंट आहा जाल्यार रावंड करपाक जाय आनी एससी थंय थोडे लोक आसा सामकेंच ना अशें म्हणून तेच पर्संटेज म्हणून तेंकां एक एससी दिलो आनी हायस्ट राजेंचे घेतले आतां तेंचें म्हणणें कशें की हे हो एक्सरसायज करता आसतना बरें हांवें जर पयलींच म्हाका खबर आसूं ना तो 4 मार्चाक जजमेंट हांव सुप्रीम कोर्टाचो म्हाका नजर हाडून दिवंक ना आमी हायकोर्टाची जेन्ना आमकां ऑर्डर पास जाली पळय तेन्ना आमी तयारी केल्लेली आमी अशें रावना सुप्रीम कोर्टाक थंयसर रावूंक ना केन्ना तेन्ना तयारी केल्लेली की रिजर्वेशन कशें आसचें तेन्ना म्हाका प्रश्न येयलो केपेचो की केपे एक्शन जाता आनी त्या खातीर आतां ते मागीर पॉयंट वाडना फुडें एक पॉयंट बायलाचो गेलो पॉयंट गेलो एक पॉयंट मागीर तो एक तो ओबीसी गेलो आनी ते आनीक वाडले तिजो इशू तेंच्या सारकें आहा जजमेंट तेंच्यानी म्हाका लावना म्हणजे हेजे विथ दॅट लेटर हांवें मागीर तो काडून म्हाका करून दोगांनी सांगलें की हो जजमेंट येयला म्हणून मागीर तो हांवें तो वचून जजमेंट काडून वाचला सारको आसा जजमेंट तो तें म्हणला कितें एसटी आनी एससी आहा जाल्यार तुमी हाडूं नाका तितले सीट दवरा पूण डोंट गो बियोंड 50% इफ देर आर ओबीसी कॅन्डिडेट्स ते रिजर्वेशन जर हाय जाता जाल्यार ते रिड्यूस करा एसटी एससी रिड्यूस करनाका सांगला ते जजमेंटाचेर ओबीसी तुमी करा सांगला सो बी पेपर आतां कितें जाता एक नजरेक म्हाजें एक मत आसलेलें की हायकोर्टान नजरेक येवपाक जाय आसलेलें कित्या खातीर हायकोर्टाची ऑर्डर एक आसा आनी हायकोर्टाक ती जजमेंट जालो खबर ना तेंची एक जर मातशें तेजेर अशें म्हणजे एक हायकोर्टाक जर आमी कळयलें जाय अशें आसा म्हणून हायकोर्ट मातशें कळयलें बरें पूण आमी करपाक जाय की हायकोर्टाक कितें की लॉ ऑफ कंट्री म्हणून हायकोर्ट पासून म्हाजें मान घेतलो ते व्हडलें प्रॉब्लेम कांय ना तुम्ही वयतले ना हायकोर्टाक ना आमी वचना हायकोर्टाक ते वयता जाल्यार पूण हायकोर्टाक म्हाजें दिसता ती करपाक जाय तेंची कित्याक ते आमी जर फाल्यां करूं ना जाल्यार सुप्रीम कोर्टाचो इन्सल्ट जातलो हायकोर्टाचे जजमेंट आयला 1 तारखेक हो जजमेंट आयला 4 4 तारखेर आनी हो 4 हायकोर्टाच्या जजमेंट 2 तारखेर मेळ्ळो पूण हो जजमेंट आमकां आतां हाडून दिता म्हणजे ते पयलीं तिंका खबर आसलेली आसतना म्हाका दिसता
ते रावलेले केंद्र अवतारा म्हणून थंय हो जजमेंट सुप्रीम कळ्ळें कोर्टान न्हू केंद्रांना कांय करचो नाही म्हणून हांव सुप्रीम कोर्टान दाखयल्लो हे येवपाचें ना तेन्ना पयलीं सुप्रीम कोर्टाचो एक पॉयंट आसलो ओबीसी आनी वेगळो पण आसलो सुप्रीम कोर्टाक हो पॉयंट नासलो सुप्रीम कोर्टा कडेन सुप्रीम कोर्टान कितें ऑर्डर जाता आसतली सांग न्हू कोणी तर नजर दिलो जाल्यार सुप्रीम कोर्ट कसो एज पर दी जजमेंट करा म्हणून कसो न्हू ती हे आत हाडून दिल्या एससी पब्लिकेशन नाम सांगता ते तशें आसना ती कसलें कितें आमी पयलीं लिस्टाचे आजी लिमिटेशन हांव तशेंच करतलो म्हणून बायल एक वाडली एक महिला वाडली एक ओबीसी वाडलो तेज्यानी स्ट्रिक्ट जावंक जायना हेच कर म्हणून पण आता तुम्ही कितें करतले यू विल गो बाय द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑर लेट जजमेंट दॅट इज लॉ पण कित्याक तेणी कितें म्हणला तेजेर सुप्रीम कोर्टान कितें म्हणला जर इलेक्शन जाल्यार पळय थंय आमी आतां जायना आनी खंय जाल्यार दुसरे जाल्यार पूण ज्या पेटिशनान पळय पेटिशन फायल केल्लें पळय तिंका विकेट करूंक जाय सांगलें आनी जे पेटिशन जावं ना हेजे फुडें फॉलो करचें आनी हांगा इलेक्शन जावं ना सो यू हॅव टू फॉलो चेंजीस करतले आतां दोन ओबीसी कमी करपाचे कळ्ळें न्हू आतां डिमांड असू शकता हेच कर म्हणून ओके थँक्यू कळ्ळें न्हू पण तुम्ही आता सुप्रीम कोर्ट जजमेंटा प्रमाणे ते आता रिजर्वेशन करतले फक्त ओन्ली फॉर कॅपे Only for कॅपेचे दोन ओबीसी कमी करपाचे आमचे प्रॉब्लेम आहा ओके पण पळय तसो इगो ना कसो कसो थिंगा आमचे ते भायर वचून बावटे उलयता तशें तुमी सांगा सरळ न्हू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 50% कोणाचे रे ओबीसी एससी आणि एसटीचे 50% इन्क्रीज जावपाक जाय तुमकां रावला मरे यो मरे बेगीन वेट राव रे ओके आयज तुमी कित्या खातीर येयल्ले जे आम्ही मेमोरंडम दिल्लो अर्लियर तेजेर कांय तेणे एक्शन घेवंक ना म्हणून आयज आमी परत तेजे बरें विचार करपाक गेले आनी आफ्टर पेशंट हियरींग he has come to a conclusion. He has admitted that the department has committed a mistake. आणि ती मिस्टेक आपण रेक्टिफाय करता हो केपकारांचो विजय आणि 50% जे जावचे आसले ते आमी करून घेतले ते कडेन आणि तेणे आमकां उतर दिलें. आयज केपेकारांचो विजय जाले कडेन आसा. काल आमी नुस्ते रातची ताबडतोब प्रेस कॉन्फरन्स घेतली कित्याक आमकां फाल्यां सडे म्हणटकीर मागीर कांय उपाय ना. रातची प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी प्रेस कॉन्फरन्स सांगलें आनी लोकांक उलो मारलो केपेकारांक की तुमी हांगा येवचें आनी आमकां न्याय दिवचो की 50% जे रिजर्वेशन एक्झीट जाले कडेन आसा आनी फक्त एकच म्युनिसिपालिटी लागले कडेन आसा त्या खातीर केपेचो अन्याय हो दूर करचो त्या खातीर आमी सगळे येयले कडेन आसा. आनी आतां डीएमएन आमकां उतर दिले कडेन आसा केपे जनतेक आनी केपेकारांक उतर दिले कडेन आसा की जे कितें मिस्टेक जाली जावं तेंची पयलीं हेजे जजमेंटाचेर दिल्ली तेजे फाटल्यान 4 मार्चाचो जजमेंट येयलो तेंकां वाचलो पयलीं तो वाचून आसलो तेणी वाचतकीर तेणी आपल्याक सांगलें की बाबा ह्यो जजमेंटा प्रमाणे आमी जी मिस्टेक जाल्या ती दुरुस्त करतले आनी आयज आमी भायर करता म्हणून तेणे आमकां सगळ्यांक उतर दिले कडेन आसा केपेकारांक उतर दिले कडेन आसा. त्या खातीर आमी जो मोर्चा जावं आमी आमची डेलिगेशन केलें तें आमी काबार